शो जाता तो म्हणटा की नेशन वॉन्ट्स टू नो ही ताजी फामाद टॅगलायन. सो आज गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे आम्ही पत्रकार परिषद आपयल्ली आसा. बेसिकली पीपल ऑफ कुंकळ्ळी wants to know की वेदर जो स्थानिक आमदार आहा गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड. कुंकळ्ळी आयडीसीच्या पोल्युशना बद्दल फाटले 2-3 वर्सां जाली थंयचे स्थानिक इलेक्टेड लोक सगळे आवाज उठयत आसात आणि थंयच्या आमदारांनी आवाज उठयल्लो. 10 तारखेक आयडीसी च्या लोकेशनाचेर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तशेंच स्थानिक लोक तशेंच आमदार थंय वचून तांणी पळोवणी केली आनी इन्स्पेक्शन केलें जे थंय फिश मिल आसात पोल्युटींग इंडस्ट्रीज हांच्यो. आनी सगळ्याक एक हे केलें की थंय पोल्युशन जाता. सगळ्यांचो सोशमोक्ष लागलो. ऑल केम टू अ कंक्लुजन की जाता म्हणून पोल्युशन. हाच्या नंतर अचानक पर एक सोशल मिडियाचेर फोटो व्हायरल जावंक लागले. तातूंत कुंकळ्ळेच्यान जवळ जवळ 25 किलोमिटराचेर फातोर्डा मतदारसंघात एका रेस्टॉरंटान कुंकळ्ळेचो आमदार पोल्युटर जे आसात जे इंडस्ट्री पोल्यूट करतात हांच्या ओनरां बरोबर थंय मिटींग घेवपाक लागलो. आनी विच ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दॅट ही हॅज मेट देम. आनी जेन्ना कुंकळ्ळे इन्स्पेक्शन जालें आमदारान सांगलें की फुडलें इन्स्पेक्शन जातलें तें आयडीसी आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी करतले. आनी त्या फुडल्या जॉयंट इन्स्पेक्शना मदीं आनी फाटल्या इन्स्पेक्शना मदीं आमदार अचानक वचून पोल्युटरांक मेळटा जाल्यार आमदारान आज 3 प्रश्नांक जाप दिवपाची गरज आसा. एक, कुंकळ्ळे सोडून तूं 25-30 किलोमिटराचेर फातोर्डा मतदारसंघान गोवाळान तूं एका हॉटेलान पोल्युटरांक कित्याक मेळपाक आयलें. सेकंड, ज्या वेळार तूं इन्स्पेक्शनाक गेल्लो थंयचे स्थानीक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक आनी स्थानीक तुज्या बरोबर आशिल्ले आनी भरपूर लोक आशिल्ले. ते लोक हांगा कित्याक ना जाले when you are meeting the polluters. This raises serious doubts की आमदार तांचेर धाड घालता जीपीएससी आपचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या लोकांक घेवन आनी स्थानीक लोकांक घेवन. तोच आमदार मागीर थोड्या दिसांनी क्वायटली दुसऱ्या मतदारसंघान एका हॉटेलान ते कंपनीचे ओनर्स जे आसात तांकां मेळटा. So this clearly raises suspicious. We would like to ask the chief minister, कारण आमदारान सांगितले की मुख्यमंत्री फुडल्या फावट येवपाचो 10 दिसांनी येतलो म्हणून. Whether chief minister is aware of the meeting of the MLA with these owners of the company who are prime suspect of the polluters there in the IDC किंवा कुंकळ्ळे इंडस्ट्रीन जे ते पोल्युशन जाता ह्या कंपनीच्या मालकांकडे जी मिटींग आमदाराची जाल्या हाची माहिती मुख्यमंत्र्याक पयली दिल्ली गेल्ली काय मुख्यमंत्र्याक खबर आसा काय मुख्यमंत्र्याक खबर आसा ही मिटींग जाल्या हाजेर मुख्यमंत्र्यान दिसता आमकां दिसता की मुख्यमंत्र्यान हाजेर स्पश्टीकरण दिवपाचें. सेकंड, अशी तरेची मिटींग घेवप दुसऱ्याच मतदारसंघान जाल्यार लोक नासतना 4-4 घेवन दिस रेजेस सिरियस कन्सर्न. कारण जेन्ना आमदार फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर गेलो तुम्ही व्हिडिओ काढून पळयात. आता आमदार म्हणटा पोल्युशन ना. हांव आतां ते व्हिडिओ चेक करतालो. आमदार सांगता की पोल्युशन ना फातोर्डा पुलीस स्टेशना भायर तो म्हणटा. आनी 15 दीस पयलीं भरपूर पोल्युशन आसा लोकांक जगूंक मेळना थंय स्थानिकांक जगूंक मेळना. पीपल्स हेल्थ आर एट स्टेक म्हणून आमदार सांगता. आनी ह्या दोन्ही घटने मदीं आमदार या कंपनीच्या लोकांक मेळटा. सो हातून आमी कितें समजपाचें द एमएलए हॅज टू आन्सर ऑन दीज 3 क्वेश्चन्स. गजाल म्हणल्यार मुख्यमंत्री येवपाचो आसा म्हणून आमदार सांगता आनी ताच्या पयलीं फॅक्टरीच्या ओनरांक मेळटा.
So whether this was an attempt to alert the industry owners and divulge the details of the chief minister's visit, and yet after then when he was caught red-handed, he files a complaint on a private individual. Whether it was an attempt to cover up the meeting, की attention divert करपाक एका private कारण सोशल मिडियार खूब कितें जाता आमचेरूय येता पूण आमी तेका घेवन बसनात एक प्रायव्हेट व्यक्ती जेन्ना ताचेर कितें घालता किंवा व्हॉट्सएपाचेर खूब सर्क्युलेट जाता तो वचून त्या व्यक्तीचेर बट ही डजंट आन्सर ऑन दीस. तो म्हणटा इंटरेस्टिंग पॉयंट आमच्या मिडियाच्या भावांक नजरेक हाडून येता की तो म्हणटा की पोल्युशन कमी जाला बंद जाला फातोर्डा पुलीस स्टेशना भायर. पयलीं म्हणटात भयंकर पोल्युशन जाता. नाव ही इज हॅबिच्युअल टू दीस कारण उडी मारच्या पयलीं एक म्हयन्या पयलीं तांणी मिटींग घेतली आतां थंय शपथ घेतली लोकां मुजीर आपण कसो उडकी मारपाना म्हणून आपण खंयच जॉईन जावपाचो ना म्हणून आनी रोखडोच 20-25 दिसान उडी मारली एका म्हयन्या भितर. सो ही स्टँड टू बी हॅबिच्युअल. ते म्हणटात इंग्लिशीन सेयिंग गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द मायंड म्हणून हे सगळें डायवर्ज करपा खातीर एका प्रायव्हेट व्यक्तीच्या तूं कंप्लेंट घालता which police will take course of action. We don't want to go in detail into it. So हाजेर आमदारान स्पश्टीकरण दिवचे. गोवा फॉरवर्ड पक्ष मागता की आमदारान हाजेर क्लियर कट येवचे मुख्यमंत्र्यान हाजेर उलोवचे कारण ताणें मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतलां की मुख्यमंत्री कुंकळे येवपाचो आशिल्लो येवपाचो आम. सो आमकां खबर ना की मुख्यमंत्री येता म्हणून तांकां सांगपाक गेला काय मुख्यमंत्र्यानूच धाडला ताका तांचे कडेन ओनरां कडेन आमकां वी डोंट नो काय जाल्लो आसा. आणि आयज आमी हे सगळे कुंकळकार जे अफेक्टेड आसात पोल्युशना लागून ताका विचारपाक सोदतात की ताजी जी मिटींग जी ताणें हॉटेलांत ऑर्गनायज केला त्या मिटिंगे फाटले हेतू कितें. तो कित्याक कुंकळकारांक ताणें सांगलेला की आपूण आपल्यान मडगांवां मिटींग दवरला म्हणून. कित्याक ताणें कुंकळकारांक सांगलेला की आपूण प्रायव्हेट मिटींग घेतलो आनी पयलीं आनी मागीर आपूण तुमच्या मुखार येतलो म्हणून. सो अशे अनेक प्रश्न जे आसात हे आज तो एक्सपोज जाल्लो आसा आनी हाच्या वयल्यान ते पिक्चर क्लियर जाता की हाका मोठ्या प्रमाणे एक्सटॉर्शन चलता म्हणून. आनी आयज ताचेर एलिगेशन जाला की मोठ्या प्रमाणात आरोप जाल्लो आसा की ताणें ताचेर एक्सटॉर्शनाचे आरोप आसात आनी तेन्ना तेणें तमाम कुंकळकारांची चूक मागची. त्याच बरोबर तेणें आमदारकीचोय बी रेजिग्नेशन दिवचें असो आमचो कुंकळकारांचो डिमांड आसा.